ಗೀತ್ ಸಂಖ್ಯೆ A21 A21. उत्तर तुझे ऐकूंका शेतां सोम्या तुका घेवंका उलालेता वेदी सरशी येवन तुझ्या जेवणान भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या रडगर म्हाका नमन सोम्या नमन तुका जेवणान तुझ्या एमीस आमी फिरगस कुटुंबाच्या इराद्या पासून भेटयता सांगतास एमीस अर्गामीस सावन भेटून दिला आल्बर्ट आनी जॉयस डी सिल्वा अलेक्स रोच आनी मागदलीन लोबो हांच्या आत्म्याक मीस भेटून दिला डोनाल्ड रोच चार्ल्स आनी एडिथ फर्नांडीस हांच्या आत्म्याक मीस भेटून दिला अनिशा अल्बुकर्क ह्या तेसावां पासून आनी आमच्या सर्व तेसावां पासून ह्या मिसा वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसू. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयताराच्या ह्या दिसा ह्या माध्यमा मरिफात टी.व्ही. मुखार ह्या हेर माध्यमा मरिफात आमी मिसाचें बलिदान ह्या बलिदानांत वांटेली जावंक सांगाता जमल्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावंक आमकांच आयतीं करतासतना आमचें उणेपण आमची अस्खतकाय आमची पातकां देवा मुखार वळखून घेवया आमच्या भाव भयणी मुखार वळखून घेवया बोगसने आमी मागया एक घडी पर मावन रावन आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच अंकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी
सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वातणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुझ्या सतसो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमच्या जिणयेचे सालींत ख्रिस्ती बावर्ताचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी वो बावर्त थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपियाक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफोळ करतात तांतू किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसनांत तशें म्हज्या तोंडांतले बाई सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. Ter
तुझ्या उदारपणा वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुझी पावलां पडटा थंय सगळे जाता सुफळ. पणगील सुवात्यांनी सैर भरपूर मेळटा सरो. वैगुडे दोंगर आनंदान नाचता. थोडे बी भोरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. बोकऱ्यांचे हिंड मैदाना दिता सोबाय. गोवा भाताची कृषी बेटा बैलांक दिता शृंगार. ती सगळी संतोषाच्या ओमाळ्यांनी गायन करता शे दिसता. थोडे बी भोरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासा. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना वडत रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक बरवोसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमे वंतू स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातली म्हणून तिचो बरवोसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्ट आपले रचनेक रचने सोवें आजून पर्यान कश्टा दुखींचे हास्कार सुस्कार सोडना म्हणून आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्रत्मस प्रथम फळ म्हणून घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हणून अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. देवाचें उतर क्रिस्त तो वोंपी जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळटा. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. Servespo तुमचे सोवे आसो. वे आसो. सामाथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर सोडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेले
कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बरस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेवने तस तें करपालें आनी ताका फळां फुटोंक ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचें गूड समजोवंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतसर दितले आनी जाचे लागीं ना ताका ताचे थंय आसलेलें सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचें काळीज दाटडें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मतीक समजतें. अशें म्हजे थंय ते पाटी पडटात आनी हांव तांकां घुवन करतों. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान, सतत हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी बागेवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंपियाचे ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशांतलें उतर आयकता पूण तें मोतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बियापरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ले फरा संतोशान घेता ताका सरी करीत. पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतलेले वरवीं थोडोच काळ तें उरता. उतरा पासत कश्ट दोगदोनी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन तें चिरडिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या झुडकुटा मदें पडलेल्या बिया परी. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकून मोतींत व्हरतल्याक सरी करीत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साधू सुंदर सिंग ह्या मनशा विशांत आमी थोड्यांनी तरी आयकलां जावयेत. हो एक मिशनरी, क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केलेलो व्यक्ती. पंजाबांतल्या लुधियानांत तो जल्मलो 1889 इसवेंत आनी 1929 इसवेंत हिमालयाच्या पर्वतार तो मरण पावलो म्हणून चरित्रेकार म्हणटात. क्रिस्ता विशांत गुंड समजूनी आपणायलेलो हो व्यक्ती पयलो क्रिस्तांव न्हय, कन्वर्टर म्हण आमी सांगिता. क्रिस्ता विशांत, क्रिस्ती साल समकणे विशांत, क्रिस्ती जिवितांतल्या नैतिकते विशांत, मौल्या विशांत आनी पवित्र सक्रामेंता विशांतय ताणें विविध बरपां बरयल्लीं आसात, विविध पुस्तक ताणें बरयल्ले आसात. ह्या सकट पुस्तकां मदें एक ताणें सांगची काणी म्हूण आमी सांगिता, एक आमकां दिवची समजणी म्हूण सांगिता.
तो म्हणटा एक पुस्तकांत साबार न्हंयो व्हाळटात, साबार न्हंयो व्हाळटात. ह्या न्हंयांनी ल्हान ल्हानशे फातर आसात. सुरवेर ते व्हडले फातर आसले जायजे उदक वाळोवन 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 धाकटे पेबल्स कशे भोव सोबीत ते आसात. आनी तो म्हणटा कितल्या मिलियन गटल्यान वर्सां जावन त्या न्हंयेंत उदक वाडलां त्या फातरा वयल्यान. परत्यान परत्यान उदक वाडलां, जोरान वाडलां, रभसान तें वाडलां. तरी मनशा तुवें एक तांतलो फातर काडन फोडल्यार त्या फातरा भितर एक थेंबो उदक ह्या उदकाची शेळ ना सुकी धाड. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी मस्तपटी पवित्र पुस्तक वाचला, परत्यान परत्यान वाचला, थंय हांगा वाचला, सुरवेर तावन आरंभ करून आखेर पर्यंत वाचला. एक फावटी वाचला, 2 फावटी वाचला, 3 फावटी या सडीत फावटी वाचला. आमी मस्त मीस हजार जाल्या, मिसाक हजार जाल्या, मस्त मीस आयकलां. आमी ऑनलायन आयकलां, ऑफलायन आयकलां, मस्त शर्माव आयकल्यात, मस्त तेर्स म्हळ्यात, मस्त आराधन केलां, मस्त नोवेनां केल्यांत, मस्त यात्रीक पयनां केल्यांत, मस्त कुर्सावाट केल्या, मस्त आमी भक्तीपण आदारलां. पूण देवान आशिल्ल्या रितीन आमी फळ दिवंक सकल्यांक गी म्हणलें सवाल ह्या ओंपियाच्या ओपारी मारिफात आमच्या मुखार दवरलेलें जावन आसा. म्हज्या भितर सुकी धाड आसा गी, म्हज्या भितर सुकी धाड आसा गी. इतलें सगळें केल्ल्या उपरांत म्हज्या भितर सुकी धाड आसा गी. मोगाच्या भावा आनी भयणी, देवाचें उतार कशें आमच्या जिवितांत फळां दीक जायजे, फळ दिवचे ह्या विशयांत आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां सांगलेलें आसा. सान जेरोमो पवित्र पुस्तकाचो तर्जुमदार इब्रू भाशेंत तावन लाते भाशेक ताणें पवित्र पुस्तक नवो सल्लो तर्जुमो केल्लो. तो म्हणटा पवित्र पुस्तक नेना जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच नेना जावचें. इग्नोरन्स ऑफ स्क्रिप्चर्स इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. देखून पवित्र पुस्तका मारिफात क्रिस्ताक आमी जाणा जावचें, आमच्या देवाची वळख आमकां मेळचें आनी ह्या मारिफात आमी पवित्र पुस्तकाच्या वाटेन चलोवन देवाची मोगाळ भुरगीं जावंक प्रयत्न करचें, ताच्या उपदेशा प्रकार चलोवंक सर्व रितीचे अवकाश ह्या जिवितांत आमकां मेळचे, गळसून घेवचें, खरेपणी फळादीक जावच्या वाटेन आमी काडचें. पयलें मेठ आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवादेच्या ग्रंथांतलें. इजाया प्रवादी म्हणटा, पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात, भुंय भिजयतात, जेवतल्याक जेवण दिल्या शिवाय फाटीं वचनात. देवाचें उतार ह्याच वाटेन, देवाचें उतार फळादीक जाता, व्यर्थ तें जायना. आयचें किर्तन आमी आयकलें, 60 आनी 4 किर्तन दाविदान घडलेलें किर्तन म्हण तें आमी सांगिता. तो म्हणटा, भोंवती म्हज्या जायतें खोटेपण आसा, तालवारी पाजून तालवारी भाशेन आपलो जिबो ते फासतात, विकाळ उतरांचे बाण ते सोडतात, पूण देव नितीवंतांतय दयाळ जावन आसा. दाविदाक देवाचो मोगाचो इश्ट कशें देवान आपयलेलें. म्हजो मोगाचो इश्ट म्हूण देवान ताका वळखून घेतिल्लें. देवा थंय ताका आशिल्ली विशेश सळावळ, देवा थंय ताका आशिल्लो विशेश संबंद, संपूर्ण रितीन देवाक उलो मारूंक शिकयता. आनी हें किर्तन पवित्र पुस्तकांत आसा आनी आमकांय देवाक उलो मारूंक आपयता. देवाची इश्टागत आमच्या दुस्माना मदें आमी सोदूंक आनी तो देव आमकां सांबाळटा. कितें वायट जाल्यारय पवित्र पुस्तकाचें उतर आमकां सांबाळून व्हरता म्हणलें सत प्रगट करचें आमी पळयता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें दुसरें वाचप आमी आयकलें. देवाचें उतर आमकां सर्गींच्या राजाक पावयता. ही पृथ्वी सगळी गुलामपणांत आसा, सगळी सुडकेक आशेता, देवाक ती उलो मारता. कश्टांनी, आकांतांनी, पिडे शिडेंत आस्कार सुस्कार सोडून देवाक उलो मारता. आनी देवाचें मुखामोळ पळोवनशाक, देवा थंय एक जावनशाक सगळ्या पृथ्वे संगी मेळोवन आमी देवाक उलो मारचें आनी आमकांच देवाच्या हातीं ओपून दिवचें. हें पवित्र पुस्तक रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमकां शिकयता. आनी आयच्या शुभ वार्तेक आमी येवया. ओंपियाची ओपार, ओंपियाची ओपार मस्त पोटी आमी आयकल्या. आनी ओंपियाच्या ओपारीन कितें सगळें सांगलां तें आमकां थोडपाशी कळीत आसूंक की पुरो. हांगासर देवाच्या उतराक आमी कशें म्हत्व दिवचें,
कशें तें आमी आमच्या जिवितांत फळां बरीच करी जाय ह्या विशीं आमकां शिकोवन दिल्या. थंयसर 4 संगती भोव प्रमुख आसात. पयलें वाटेर पडुल्लें बी, वाटेर पडुल्लें बी. दुसरें फातरार पडुल्लें बी. तिसरें खांट ह्या झाडां मदें पडुल्लें बी. आनी चवथें बऱ्या सुवातेर पडुल्लें बी. वाटेर पडुल्लें बी म्हळ्यार कितें? आमी इंग्लिशान म्हणटा indifferent response. Indifferent response. I am not bothered. I am not bothered. आमी म्हणटा म्हाका कळीत आसा. वेंचीक पुताची ओपारगी म्हाका कळीत आसा. तो निमाणें सांगोक आता दुकरां सांगता जी येता नेंगी. लास्ट तो घरा येता नेंगी पाटी. तसो भाव रागार जाता नेंगी. हें सगळें म्हाका कळीत आसा. हांवें वाचल्या वेंचीक पुताची ओपार वाचतना म्हाका कळीत आसा. हांवें आयका जाय म्हणना परतेन एक फावटी. जेजू खरी दाखवाल म्हाका कळीत आसा. फांटे सुकोवन वेतात, ते आरायतात, उज्यांत लासतात. जेजू संगी रावलेले फांटे पळादीक जातात म्हाका कळीत आसा. काना शारांतलें लग्न म्हाका कळीत आसा. वायन उनो पडलो नेंगी. जेजून अजाप करन उदक आशिल्लें वायन केलें नेंगी. वय म्हाका कळीत आसा. आमी पवित्र पुस्तकाचें वाचप परत्यान परत्यान वाचता आसतना परत्यान देव आमचे लागीं उलयता. सांगिल्लें तें सांगता म्हूण बगोवंक पुरो. सांगिल्लें तें सांगता म्हूण वाचिल्लें तें वाचता म्हूण बगोवंक पुरो. पूण नव्या जिविताच्या वाटेन नवी दिशा आमकां परत्यान लाभयता. आमचें जिवीत बदलूनच येता. आनी आमच्या बदलून येवच्या जिविताक सरी जावन, आमच्या परिसराक सरी जावन, आमच्या जिणयेच्या वाटेक सरी जावन देवाच्या मुतान परत्यान आमकां नवी दिशा, नवी वाट, नवो अर्थ, नवी समजोनी दिता. हें सत आमी सगळ्यांनी समजून घेवचें भोव गरजेचें. देखून हांव वाटेर पडुल्ल्या भिया परेगी. एम आय हा इंडिफरंट पर्सन. वाचप वाचतना पवित्र पुस्तकाचें वचन आयकतना म्हजी साल समकण तशी जाल्यार बदलूंक सोमी आपयता. दुसरें फातरार पडुल्लें बी. फातर आमकां कळीत आसा ताचेर इल्लीशी माती आसता आनी ताचेर बी पडल्यार वेग्गी किर्लाता. कित्याक वतां तावन सुर्याच्या वतां तावन बरी ऊब ताका मेळटा. इल्ली शेळी थंयसर आसता आनी तें वेग्गी किर्लाता. आनी आमी हांगासर सांगयत वेग्गी किर्लोवचें. पवित्र पुस्तक वाचच्यांत तें वाचूंक भोव आसक्त, आयकूंक भोव आसक्त. नो कमिटमेंट ना. हांव करतां, हांव वाचतां, हांव जाणा जाता हें सगळें. इल्ली माती थंयसर आसा. कितेंय सांगलें, कितेंय केलें, भोव बरें जालें, व्हेरी नायस, बरें जालें म्हणटा आमी. पूण बरें जाल्लें थोड्या वेळाक मात्र. ओन्ली एट द फिलिंग्स लेवल. बोगनांच्या अंतर मात्र. मागीर आमी विसरता. पवित्र पुस्तक ह्या रितीन वाचोय न्ही. तिसऱ्यान खांट्या झाडां मदें पडलेलें बी. संवसाराच्या राटावळींनी भरलेलें थें. सबारांनी सांगचें आसा पवित्र पुस्तक वाचल्यार कितें पोट भरता गी. पवित्र पुस्तकच वाचून बसल्यार पोट भरता गी. आमच्या वेव्हारांत सतत आमी सांगूंक गेल्या जाता गी. पवित्र पुस्तका वरवीं मेळिल्ली जाणवाय, समजोनी, नैतीक मावल्यां, उपादेसा मुखांतर मेळिल्लीं सतां ही सगळीं आमी पाळल्यार जिवंक जाता गी. असले व्यक्ती खांट्या झाडां मदें पडलेल्या बिया परी म्हूण आमी सांगयता. आनी निमाणें आसा जेजू आमकां सांगता बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी. बरें गादो, बरो गादो, फळादीक गादो, इटाळ सुवात. मोगाच्या बाबांनी भयणी, आमी एक काळार इटाळ सुवात जावन आसल्ल्या. आतांय जावन आसोंक पुरो. आमी एक काळार इटाळ सुवात जावन आसल्ल्या. पवित्र पुस्तकाची समजोनी आमी घेतल्या. उपादेसाच्या मार्गांनी चलोवंक आमकां शिकयलां. आमकां सगळ्यांक शिकयलां. पूण आतां आमी चाप्पे जावन जावंक पुरो. इटाळ माती वचून चाप्पे माती जाल्यार जावंक पुरो. ती परत्यान एक फावटी इटाळ करूंक पवित्र पुस्तका मार्फत आमी ती बळादीक करूंक सोमी आमकां आज आपयता. इटाळ सुवात म्हळ्यार कितें? इटाळ सुवात म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें काळीज. म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेजूची येता. तें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें करूंक 100 आनी या 60 वांट्यान या 30 वांट्यान फळ दिवंक सोमी आपयता. पूण खंयसरी 0 रेस्पॉन्स आसूंक ना.
झिरो रिस्पॉन्सा विशयान जेजू सांगना. 100 म्हणटा, 60 वांट्यांनी म्हणटा, 30 वांट्यांनी म्हणटा, ते 10 वांट्यांनी जावंक पुरो या 1% 1% जावंक पुरो, पूण झिरो न्ही. झिरो जालें तर त्या व्यक्तीक भावार्थच ना म्हणून आमी सांगयता. थोडो तरी फळो पवित्र पुस्तकाचे वाचप आमी वाचले मारिफात, आयकल्ले मारिफात आमकां मेळोंक आसा म्हूण सोमी आमकां समजयता. हांवें सबार पोटी आयकल्लें पळयल्लें आसा. खंय एका माडयेर बरें पोपाळ जाल्यार, या खंय एक गाद्यांत बरें भात जाल्यार, बरें बेळें जाल्यार, या एक बरी रांदवय जाल्यार आसपासच्या लोकांनी पळयलें आनी विचारचें आसा, म्हाका इल्लेशें ताचें बी दी, म्हाका इल्लेशें ताचें बी दीचें. आनी पोपाळ जावंक पुरो, भात जावंक पुरो, रांदवय जावंक पुरो हाची बियाण आमच्या गाद्यांत आमी ओंपुल्ल्या वेळार, लायिल्ल्या वेळार थंय आयिल्ले परी आमकां फळ येना न्ही गे. आमी चिंता आमच्याय माडये तशेंच जाता, आमच्याय भातांत, आमच्याय गाद्यांत तशेंच जाता, आमच्याय तोटांत तशेंच तरकारी जाता. तशें जाय तर आमी तितलोच पोस करूंक आसा, तितलोच मोगान आमी पोस करूंक आसा. देवाचें उतर आमी केवळ आयकल्यार फावना, सोबीत आसा, बरें जाता आयकोंक म्हळ्यार फावना, पूण भावार्थ गरज आसा म्हणलें सत आमी समजून घेवया. भावार्थ आमचो पवित्र पुस्तक वाचता आसतना सड जाता आनी वो ईठ आमी त्या मातयेक आमच्या काळजांत चडीत आनी चडत गेलो न्हू आमी फळादीक जावंक सोमी आज आमकां आपयता. तवळ आमी लुंतल्या फळू सोम्यान सांगलेले बरी बरो फळो 100 वांट्यांनी फळो. या आमच्या कालेतेक लागून 60 वांट्यांनी या 30 वांट्यांनी या ताच्याकी उनो फळो. जेजूची उतरां आयकतले व्यक्ती आसले. जेजून ओंपियाची ओपार सांगता आसतना थंयसर साबार लोक आसले. जेजूच्या पंगडाक सरबल्ले, या जेजूच्या पंगडांत आसा म्हणलें बरें करचें, या जेजूचे विरोधी थंयसर आसले. जेजू आपल्या आपोस्तलांक ओंपियाची ओपार सांगून कितें सांगूंक आशेता? तो म्हणटा ओंपियाचें काम ओंपून वेचें, देव बरें पावन ओंपूनच येता. आनी ताणें नम्यारल्या, ताणें विंचलेल्या व्यक्ती मारिफात देवाची शुभ वार्ता प्रगट करीत वचोंक जाय. देवाची शुभ वार्ता प्रगट करीत वचोंक जाय. सगळ्यांक ती प्रगट करूंक जाय. सगळ्यांक ती प्रगट करूंक जाय. सक्कड स्विकार करतात म्हूण सांगूंक जायना. सक्कड स्विकार करतात म्हूण सांगूंक जायना. पवित्र पुस्तकाचें शुभ वर्तमानाचें उतार सक्कडी स्विकार करनात, पूण स्विकार केल्ल्यानी फळादीकपणी जिवंक आनी ताचो संपूर्ण फळ जोडूंक प्रयत्न करी जाय. सांगत आस शुभ वार्ता प्रगट करता आसतना निराकरणी, हतरप्ती, असली प्रतिक्रियाय मेळटा. देखून आपल्या आपोस्तलांनी थंय आसूंक आसा. आमी ओंपुल्लें सगळें किरलाता, आमी ओंपुल्लें सगळें फळ दिता म्हूण समजून घेतल्यार जायना. ओंपुल्ल्याचें पोस करी जाय, जतन करी जाय आनी ह्या मारिफात फळ आशे जाय. ओंपुल्ल्याची भेट करी जाय. असलें मनोभाव, असलें चिंताप जेजूचें. देखून आमकां सगळ्यांक ही जागवण शुभ वार्ता प्रगट करांनी व्हड मिनत घेवंक आसा. केवळ देवाचें उतार प्रगटल्यार फावना, तें आमी जावन जिये जाय आनी आमी एक आदर्श जाय. मोगाच्या भावांनी भयणी, देवाच्या उतराक बोळ आसा गी, खंडी जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथ आमी उक्तो केल्यार पयलो अध्याय. रचनेचे सुरवेर देवान म्हळें, 9 पटी म्हळां देवान म्हळें आनी रसन जालें. देवान म्हळें परत्यान देवान म्हळें. देवाचो शब्द भोव बळादीक, व्हेरी पावरफूल वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतार भोव बळादीक. एब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत ग्रंथ वाक्य अध्याय 4 वाक्य 12 थंयसर म्हणटा, देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ले 2 दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें. भोव बळादीक देवाचें उतर. जेरेमिया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 9 वळ 11 म्हणटा, तुमचे पासत म्हज्या मनांत येवजण्यो आसात. तुमकां बरो फुडार दिवचो येवजण्यो म्हज्या लागीं आसात. इस्रायल प्रजेक देवान उल्लेख करून सांगलें उतरां. मोगाच्या भावांनी भयणी, सांत आगोस्तीन ताचीच कुशी केलेलो. 3 रोजाचे मस्त शर्माव ताणें आयकल्ले. पूण कितें केल्यार रेड्याच्या फाटीर पावस पडले बरी, ह्या फातरार उदक वतले बरी. मोनिका ताच्या आवयचे मागणें इतलें बळादीक आनी
बळादीक मातने निरंतर जावन आसलें की रोमाकारांक बरयल्लो अध्याय 13 वळू 13 अशें म्हणटा आनी हें वाक्य ताका आपलें जिवीत बदलूंक प्रेरण दिता म्हणटा ताच्या जिणे रिती विशयान बरयल्लें पुस्तक. रोमाकारांक बरयल्लें अध्याय 13 वाक्य 13 म्हणटा आमचें साल समकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक सरी जाल्लें जावं पोटार दुपोवन बेबदेपोवन झगडीं मोसोर आमकां नाका. ह्या वाक्या मारिफात ताचे जिणी तो बदलता. सान फ्रांसीस सावेर आपूण एकलो व्हडलो प्रोफेसर जाय जे युनिवर्सिटीन व्हडलें नांव आपणाय जाय मस्त पुस्तकां बरय जाय हांवें डॉक्टरेट करी जाय तशें करी जाय अशें करी जाय म्हणून सपना संवसारांत उपयोग नाशिल्लो व्यक्ती ताका सान इनास लोयोला मेळटा आनी देवाचें उतर ताका प्राप्त जाता. सान मातेवाचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 6 हे म्हणटा मनशान आपलो जीव वगडावन सगळो संवसार जोडलो सुमण्या तर कितें फायदो ताका. आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत. सगळो संवसार आमी आपणावंक प्रयत्न केल्यार देवाक आमी आपणायना तर कितें फायदो. देखून आमकां क्रिस्तांवांक म्हणलें आसा आमची पावलां मार्गार धरणीर पूण आमची दिश्ट सर्गार आकाशार. आमची पावलां आमची मेठां धरणीर मार्गार वा आमची दिश्ट भावार्थाचे दिश्ट सर्गार देवाचेर. पवित्र पुस्तकां जावन येवची जन्माय घेवन हें जिवीत जियेतलो व्यक्ती खरेपणी भावार्थान जियोंक देवाच्या वाटेन चलोवंक बेसांवांनी भरलेलें आपलें जिवीत करूंक शकता. सान पावल तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 14-15 ह्या बरें म्हणटा तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुवें जोडल्याय क्रिस्त थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात थारान दिता तें भांडार थें थारान दिवचें सोडवण दिवचें भांडार पवित्र पुस्तक तें वाचूंक त्या प्रकार जियोंक तिमोथीक ताणें आपोवन दिलें आनी तिमोथीन हेरांक शिकोवच्याक ताणें ताकीद दिली. देखून भुरग्यापणांतावन शिकलेलीं सतां भावार्थाचीं पवित्र पुस्तकाचीं आमी वाडोवन येत आसतना त्या खांट्या झाडां मदें पडोवन चिरडोवन नाश जावंक आमी सोडची नाका. बरी सुवात सदांच आमी आयती करूंक आनी त्या सुवातेर क्रिस्ताचें जिवीत वाडोवन येवंक आनी आमी जिवितांत फुलोवंक जाय अशें प्रयत्न करुया. मोगाच्या भावांनी भयणी मार्तिरांच्या रक्तान आमची भूंय पवित्र जाल्या. पवित्र सभा आशिर्वादीत जाल्या. लाखांनी लाख मार्तीर क्रिस्ताक साक्षावन सर्विल्या पवित्र सभेतावन आजून पर्यंत मरण पावल्यात. ह्या सगळ्या मार्तिरांचें रागत आमी म्हणटा मार्तिरांचें रागत क्रिस्तांवपणाचें बी. कितलो चड त्याग आनी सॅक्रिफायस पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मारिफात आमच्या जिवितांत वाडटा तितलें चड क्रिस्तांवपण वाडटा आनी बळादीक जाता. देखून क्रिस्तांवपण बळादीक जावंक वाडच्या त्या वाटेन पवित्र पुस्तक आमच्या सालत्या जिवितांत वाचल्लें आमी ध्यान मनी आमच्या जिवितांत आटो नियाळ करून तें आमच्या जिविताक लागू करूंक जाय अशें प्रयत्न करुया. त्या वाटेन पवित्र पुस्तक आमच्या घरांत आसा करूंक आमी सर्व अवकाश गळसुया. थोड्या पिडेस्तांनी सांगलें हांव आयकलां म्हाका फादर वाचूंक दिसना म्हाका वाचल्लें पवित्र पुस्तकाचें वाचप आयकना आनी थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका वाचूंक येना बरप ना हांवें कोणें वाचल्यार आयकूं येता. पूण ह्या पिडेस्तांनी एक काम करचें आसा आपल्या कटल्या लागीं पवित्र पुस्तक नवो सल्लो प्रती जावं हे सगळो बायबल पवित्र पुस्तक जावं दवरचो आसा. एक पातयेनी गी एक बरवसो गी एक भावार्थ गितांचो पवित्र पुस्तक लागीं आसल्यार म्हाका कांयच वायट जायना. पवित्र पुस्तक लागीं आसल्यार म्हाका कांयच वायट जायना. आनी आमी सगळ्यांनी सांगूंक आसा पवित्र पुस्तक म्हज्या लागीं आसल्यार म्हाका कांयच बादाक जायना. लागीं आसल्यार मात्र न्हय तो वाचल्यार नियाळ केल्यार आनी त्या प्रकार जियेल्यार. देखून पवित्र पुस्तक आमचो संगाती करूंक देवाचें उतार आमचे संगाती करूंक प्रयत्न करुया आनी निमाणें फळ दिवच्या विशींचें जो उलयता फळ दिवच्या वाटेन हे आमी उडास करुया. How faithful you are is very important, then how fruitful and successful. तूं कितलो विश्वासी
तूं कितली विश्वासी जावन जियेल्याय तें भोव अवश्य कितलें फळ दिलाय कितली यशस्वी दिल्याय न्ही पवित्र पुस्तक हेंच आमकां शिकयता देवाक विश्वासी रावंक हांव तुमचो देव तुमी म्हजी प्रजा देवाचे उपादेश पाळून त्या उपादेशा प्रकार जिवंक आमकां पवित्र पुस्तक आज आपयता देखून बरी सुवात आमचें काळीज आनीकय बरें करूंक इटाळ करूंक देवाच्या कृपेन बरोवंक आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर देवाचीं बेसांवां जोडून घेवंक जायचें प्रेरण उर्बा सकत ह्या आयच्या मिसाच्या बलिदाना मारिफात आमी जोडून घेवया मागोवन घेवया आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करुया. सतमंथा देवा सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तेचे एकल्यास्पताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर एकेरगे संभोवलो अवकार मरियेंत जल्मलो कोण पिलाताकाल ताणे सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्यार बसला तें तांच आनी मेल्ल्यांची मुसीब करूंक येतलो. सुतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावंक सांगाता जमल्या देव आमची मागणी आयकता जंय दोग वात एक म्हजे नांवे सांगाता मेळटा थंय हांव आसा म्हणटा सोमी आमच्या मदें सोमी आसा आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत सोमी आसा आमच्या काळजांत सोमी आसा आमच्या मनांत सोमी आसा आमच्या काळजाचे मनाचे अत्रेक सोमी जाणा आसा ताच्या पांयांचळी आमची सर प्रार्थना मोगान आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सर बिस्पांक याजकांक धर्मीक भावा भयणींक तुजे कुरपेन बर तांच्या मुखेलपणार पवित्र सभा देवाच्या उतरान संवसाराचे खोटेपण नाश करची शांती समाधान बरली जावं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांक तांचे जबाबदारेंत तिरासण आसूं दी आमच्या देशांत आसचो बेबिरांतीचो उजवो पालवून दी धर्मामध्ये जाती खाती मदलो अंतर नाश जावन दी अशें मोगामाई पासान जीवनचे भाग आमचे जावं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक पिडेन कश्टतल्या प्रत्येकटारान कोविड पिडेन कश्टतल्या आमचे सर भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुतान खुर्सार सोंसलेल्याची देग तांच्या दोळ्या मुखार आसूं तांचे कस सोसूंक तांकां सोंसणीकाय दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमची कुटुंबां तुज्या उतराची बरी सुवात जावन दीत शांती समाधान राजी संधानाचो स्पिरीत मागण्याचे जिवीत आमच्या कुटुंबांनी वाळून दी. सर सांद्यांक बरे कुटाम रस्त्या वावरांत एकवटी दवर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांक खरो मोग मागण्या ते आसक्त लाबोवन दी. सर आमच्या भुरग्यांक युवजनांक बरे क्रिस्ती जिवीत फावो ते शिकाप बरो फुडार फावो जावन दी. फुडारांत बरी समाज रुपीत करची तसली ती जाव म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमा समेस्तांनी तुजे उतर आयकून पेल्याचे सेवे मुखांत्र 100 वांट्यांनी फळ दिवचे तसली आमकां कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो थोडो वेळ मावून रावन आमच्या खासगी गरजां बसत आमी मागया. विशेशान आमच्या कुटुंबाच्या गरजां बसत विशेष रितीन ह्या दिसांनी व्हडा पासारच्या कोरोना पिडे बसत आनी त्या पिडे वरवीं वळवळच्या लोकां बसत ती पिडा आमकां दोशीना जावंक सरू तिची जागृतकाय आमी घेवंक आनी तांचो बचाव जावंक करपा मागया. मोगाळ सर्गींच्या बापा तूं आमची मागणी आयकताय आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा तूं आमकां सांबाळताय आमकां राखताय आमचो तूं मोग करताय
तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या पायांतळा उबारलेली सर प्रार्थना दयेन तूं स्वीकार कर आणि आमच्या आदाराक तूं ये हे मागणें आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी Amen. गीत C29 C29 की सुम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मोजे ह्या उड्या वायना सोवे की तूं सुम्या काळीस मोजे खालते बोळे ते तुंक कांतई ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तूं ते गे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस मोजे ह्या उड्या वायना सोवे म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटवनशें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचेय सवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदराणी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवून आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानच करची. मनशान ओगडायलेली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान बरोवन तुज्या मुखार तुका वाखणता वयर सरगार तांचे वाखणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातासताना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogutu purgatuya. सोमिया जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोणामी परगडता. तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती, भाग्यवान जुजे ती सपती, सांजुजे वासा मारिया बवाडी, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सर्गीचो बाप, आमचो रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार, आमची तो जतन घेता, त्या बापा लागीं मोगान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल. म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी.
शांती दी। ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी। सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली। हत्मीक कुमगाराचे मागणे आमी ह्या मागण्यांत भक्तीपणे वांटेली जावया। म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटा। संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां। तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवन हत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां। जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटोंक म्हाका साथ दी जायना, देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर। जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीरपात येतां। जेजू, हांवें केदींच तुजे थावन पयस सरोंक म्हाका तूं सोडिनाका। आमेन। कुमगाराचे गीत D14। Somia berbuso, tu somia bedrastro, rakshak tu dairyuso, chiniye susan dairyuso, pena kasle sankarat salyari. वारे वादळ पोंदी उठल्यारी फांगय उसवाडयेन मोंचेर तुजेर सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बद्रासो रक्षक तू धैर्यसो चिड़िये सुसान सैद्युसो। प्रार्थूया। सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला, हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो, या आमी मागता ख्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं। आमेन। सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो। सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो
आशीर्वाद घालो. आमेन. उसुनेयात ख्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत F10 F10. मोका संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटता. मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केलाय. कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरलाय. मोका संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटता. मोकाळ पुत्रा सोवे अवकार मरी आशीर्वाद देव आमकां. भगवंती रोजारी साहेबिणी आमा पासत विनंती कर. भगवंत कुर्साचे कुरवेन यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.